आमी आमचे व्हॉलेंटियर आमकां सिलेक्ट करता आनी व्हॉलेंटियराकूच रायट आसा एक कॅन्डिडेटाक सकयल काडपाक. पण हांगा विदाउट गिवींग एनी रिजन, ते स्वताच नको कितें रिजन ते सांगूंक लागले तूं देव आमी दुसरो कॅन्डिडेट पळयला, जेन्ना सगळें काम केलां तशें. 500 वर्सां पयलीं 1000 पोर्तुगीज 2 बोटी घेवन गोंया आयले. अशेंच ते गोंया आयले, पावले ते बाय चान्स. गोंय आवडलें तांकां, गोंयकारां वांगडा ते घुळोवंक लागले, मेळोंक लागले, गोंयकारांक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी मागीर आमी जाणा कितें जालें तें. आतां 500 वर्सां उपरांत तशेंच एक 100 दिल्लीकार हांगा येवन कॅम्प घातला आनी ते आमच्या गोंयांक सुदारूंक सोदता. जेन्ना आमी भितर आसलेले आमी खुबशे गोश्टी शिकल्यो आनी परखेल्यो ज्यो आमकां पटत ना जाले. आनी एका टायमार अशें हें जावंक लागलें, जेन्ना आमी प्रश्न विचारताले हें कशें तेन्ना पक्ष आमचे प्रश्नाचे आन्सर दिवंक सोदिनासले. त्या दिसांनी आमी शिवोले जेन्ना भोंवतात तेन्ना आमकां एक अशें दिसून आयलां की जशी मनोहर पर्रीकाराची सालसेत स्ट्रॅटेजी म्हणून आसताली तशी बार्देजानूय ताजी एक स्ट्रॅटेजी आहा. स्ट्रॅटेजी म्हणटा ती ताणी खूब भाड्याचे बैल उबे केल्ले आहा मतां फोडपाक. हें जावचें न्ही अशें सगळे स्वाभिमानी शिवोलकारांक दिसता. आनी गोंयकारांनी म्हाका दिसता अशें की एक स्ट्रॅटेजीक वोटींग करपाची फुडल्या इलेक्शनाक विचार केल्लो आहा. जो मनीस BJPक वडोवंक शकतलो, जो लायक आहा ताजे बरोबर सगळे रावतले, तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं, पूण जो BJPक वडोवंक शकता. हें स्ट्रॅटेजीक वोटींग फक्त मायनॉरिटी कम्युनिटी न्ही, सगळ्यो कम्युनिटी गोंयांत करपाच्यो आहा. हें क्लियर दिसता डोर टू डोर करतना आमकां हें दिसून आयिल्लें आहा. एक आम आदमी पार्टीची जी एक ते सांगतात की जॉईन द रिव्होल्युशन, हें कसलें रिव्होल्युशन? आय थिंक देर इज अ नीड टू नेल द लायन of the Aam Aadmi Party. This party is, for all accounts, it is a dictatorial party run by Delhi people, not run by Goans. राजश्री नगरसेकारान जे दिसा डॉक्टर आमोणकाराक देंवयलो कॅन्डिडेट म्हणून तेन्ना ताणें सांगलें की आमचो तो खामो आसतलो आनी तो असो आहा तसो आहा आनी तो बरोबर आहा आनी ताणेंच तोच फाटल्यान चल्ला. जस्ट बिकॉज ही क्वेश्चन्ड the Delhiwala. This is what a Goikar, a Swabhimani Goikar is seen. A qualified Swabhimani Goikar. Jo Goa forward and Ami Taka, we will see that he is given a position of respect. He will be a secretary on our state committee. This is actually an announcement that the president should do, but I am going a little ahead and doing this. But I feel now that the choice of candidates of the Aam Aadmi Party is suspicious.